जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो भयणीनो प्रत्येक रितीन युवा जाणांनो नोवेनाचो 36 युवा जाणां पासून मागूंक आमी हांगासर आसा आनी आयचो नियाळूंकाचो विशय तरणाटपणार तूं संतोशांची बी जॉयफूल इन युअर यूथ. तर संतोश म्हळ्यार कितें? संतोश म्हळ्यार एक आशावादी मनाची स्थिती, ऑप्टिमिस्टीक मेंटल स्टेट म्हूण ताका इंग्लिशांत म्हणटात. संतोश कसो मेळटा? संतोश थोड्यांक पयशां वरवीं मेळटा जावं पुरो, ग्रेस्तकायेन मेळटा जावं पुरो, समाधान जियेल्लें बरी जावं पुरो, बरें कुटाम आसल्यार जावं पुरो, आनी विविध रितींनी संतोश मेळटा म्हणून आमकां कळीत आसा. तें मनशाक लागू जाल्लें कशें संतोश फावो जाता वा मेळटा म्हणून. तर सवाल तुमकां, तुमी संतोशान आसात गी? तोंडां पळय इल्लोसो हांसो दिया पळया, इल्लें स्मायल. संतोशान तुमी आयल्यात गी? खंडीत तुमी आयल्यात हांगासर संतोशान, कित्याक देवान तुमचें तें केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर अर्घ दिवच्या खातीर तुमी संतोशान आयल्यात. एकलो सेमिनार दिवचो, एकलो मनीस एक 100 जाणांक सांगात हाड तो टॉक दितालो, उलोवप दितालो. आनी ह्या वेळार ताणें एक एक्टिविटी कंडक्ट केली आनी ती जावन आसा सगळ्यांक मुखार आपूण बालून दिवन, बालुनांत वारें फुंकून ताचे वयर मार्करान तांचें नांव बरोवंक. आनी कितें पुरा पार्टिसिपेंट्स आसात ते मुखार आयले, बालून फुंकलो, तांचें नांव बरें करून बरयलें. आनी तो म्हणलो उलोवपी, आतां धाकट्या रुमाक तुमकां हांव आपूण व्हरतां, त्या रुमांत तुमचें बालून सोडात आनी तुमकां हांव 5 मिनटां दितां. 5 मिनटां भितर कितें तुमी त्या बालुनांत तुमचीं नांवां बरयल्यात तोच बालून सोदून काडूंक जाय म्हणून उलोवप्यान सांगलें. 5 मिनटांचो वेळ जाता आसतना तांचें बालून खंय आसात, तांचें नांव खंय आसा हें सोदच्यार सडीत जण घुस्पडोवंक लागले, बोबाट मारूंक सांगले आनी थोडे बालूनी पुटले ताचे मदेगांत. कोणाचें बालून मेळोंक ना, टायम आप म्हणालो. उपरांत परत तांकां सगळ्यांक म्हणालो परत बालून सांगात घाला. पुटल्यांच्या आनी कांय नांतरी परत फुंकून परत्या नांवां बरोवन परत घाला. आनी म्हणालो आतां तुमी बालून विंचता आसतना कोणाचें नांव येता त्या मनशाक कोण तें बालून दियात, त्या मनशाक कोण बालून दिया. आतां 5 मिनटाचो परत अवकाश. 5 मिनटां दिल्लो, 2 मिनटां दुसऱ्यांचें बालून काडून कोणाचें बालून पळय तांकां वर पाटी दिलें. आनी त्या मनशान लिसांव दिवंक सांगलें आमी संतोश जाय म्हणून आमचे वाटे आमी धरून वता, आमकांच जाय म्हणलें. आमी थोडे फावटी स्वार्थी जावंक पावता. आमचें म्हणलें खंय आसा, आमकां संतोश जाय जाल्यार आमकां कितें करूंक जाता त्या रितीर मात्र आमी करूंक शकता. कशें आनेकल्याक संतोश दिवेत, आनेकल्याक कुमोवकन संतोश दिवंक शकता त्या रितीर आमी चिंतचें इल्लेशें अप्रूप कोणना. देखून आमचें तें आमकां संतोश जाय, दुसऱ्यांक मेळन जाल्यार व्हडना असलें चिंताप आमचें तें चडावत आसा. संतोश खंयतावन येता? संतोश आंतरीकतावन येता, भितरतावन येता, काळजांतावन येता. संतोश भायरतावन आमकां चडावत येना. आमी जर संतोशाची जॉयफूल व्यक्ती जाल्यार आमचें तोंड हांसो आसतात, आमचें तें आनेकल्याक संतोश करचो मनोभाव आमचें थंय आसा. देखून हें आमच्या मोतींत दवरूंक जाय. आयचें पयलें वाचप आमी उपादेश पुस्तकांतलें आयकलें. आनी कितें आमी आयकलें तातूंत थोडीं उतरां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोशान जिये. तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार तूं संतोशान जिये. संतोशान जियोंक आपोण दिता देव. तरणाटपणार आमी हर एकली तरणाटपण हांगासर अशीं कोणी म्हातारी म्हूण सांगूंक जायना, म्हातारे म्हूण सांगूंक जायना. आमी हर एकली तरणाटी जावन आसा. संतोशान जिये. तुज्या तरणे प्राय तुजें काळीज उल्ल आसूं आनी तुज्या काळजाच्या अत्रेक प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांच्या प्रमाणे तूं चल. तुका कितें बगता त्या प्रमाणे चल. पूण एक कंडिशन आसा, देव एक कंडिशन घालता. तें कितें? पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक
उबें करतलो म्हूण उगडास दवर. कंडिशन पळया. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबें करतलो म्हूण उगडास दवर. पुरा आमकां संतोश जाय, गम्मत कर अशें म्हूण सांगलां म्हणून पयलीं उतरां घेवन गेल्यार जायना. एक दीस आमकां नितीक उबें करतलो आनी लेख विचारतलो, कितें तुवें बरें केलां, कितें तुवें तुज्या तरणाटपणार बरें करूंक सांगलां, आतां तुजें लेख तूं दी. तें जावन आसा कंडिशन. आतां सवाल आमकां, आमचें तें बरें तरणाटे नानगी खंडीत आसात. हांगासर मुस्तू मिसां खायलीं तरणाटे दिसतात. तशें म्हळ्यार आमचे मदेगांत आसात, आमच्या घरांत आसात, बरें कुटाम रचचे आसात, बरें कुटाम सांबाळचे आसात, बऱ्या गुणांनी चलचे आसात, बरें शिकप शिकचे आसात, देव बिरांतेचे युवा जाण आसात. तशें म्हळ्यार आमची समाज बरी आसा, देवाच्या तत्वांनी जेजूच्या तत्वांनी चलचे युवा जाण आसात म्हण जालें. ताचे मदेगांत वायट सवयेक बली जाल्ले तरणाटे आसात गी. ह्या सवालाक जाप वय आसात. साबार जाण आसात, साबार जाण वायटाक सांपडले आमचे युवा जाण आसात. कित्याक तें क्षणीक सुखाक लब जाल्ले युवा जाण असल्या वायट सवयेक गेल्यात. देवाची भिरांत ना, तांचे तें बरे गूण नात, मॉरॅलिटी ना. आमाल पिवण्याक असल्याक बली जाल्ले आमी पळयता. गॅजेट्स, मोबायल, लॅपटॉप ताका बली जाल्ले आसात. मेक मेरी बी हॅपी हें तत्व काणयोन चलचे साबार जाण ह्या दिसांनी आमकां मेळटात. मेक मेरी बी हॅपी, सगळ्यांत संतोश कितें पावूंक जाता, सगळ्यांनी तातूंत संतोश पावचे. देव ना म्हणलें चिंताप वाडोवन येवचें आमी पळोवन येता. पोस्ट मॉडर्निजम, देवूच ना, देवाचेर कितें पातळी जावं, आमकां ह्या संवसारी संगतींत संतोश मेळटा असलें चिंताप दोन जियोवचे साबार जाण आमचे मदेगांत आसात. नॉट बॉदर्ड, कांयच तांकां गण्य ना. सजाऱ्यांक कुटुंबाच्यांक आपल्याच भावा भयणीक कितें जाल्यार गण्य करिनातले, कॅर करिनातले आमचे मदेगांत आसात. देवाची भिरांत नासतना जियोवचे साबार युवा जाण पळोवंक मेळटात. ह्या दिसांनी मुस्तुसान्यांनी म्हणचें आसा, इगर्जेक येवचे युवा जाण उणे जाल्यात, खंय गेल्यात. मुस्तुजाण म्हणचे आसात आनी आमी पळोवन आसात. आमी आमच्या कुटुंबांत असल्या युवा जाणांक आवय बापय जावन, आमी वडिलां जावन आमच्या युवा जाणांक पाठिंबो दिवंक, संतोशान जिवंक कारण जावची व्यक्ती जावंक आमी सपोर्ट दिवंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा. असल्या वायट सवयेक बली जाल्ले युवा जाण आसा तर निरंतरी तांच्या खातीर मागोवंक आमकां उलो आसा. त्या युवा जाणांक आमी सपोर्ट करूंक, आमी तांकां बऱ्या गुणांनी वाडोवंक आमकां आपणें आसा. आज सुवातेंत आमी आयकता एक ग्रेस्त तरणाटो आयलो. जेजू चर्चीन आयलो, सस्नीक जिवीत जोडीचे तर हांवें कितें करूंक जाय. जेजू लागीं सवाल विचारलें. जेजू उपादेस ताच्या मुखार दवरता. म्हज्या बाळपणांतूच हांव सगळें पाळन आयलां, बरो भुरगो, बरो तरणाटो, कितलें बरें करून पाळन आयलां पळय. पूण हें सगळें पाळन आयलां म्हळ्या उपरांत जेजू ताचे लागीं म्हणालो, एक मात्र बाकी आसा, तुजे लागीं आसा पळय तें सगळें विकून तें दुर्बळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. तरणाटो कंतिश्ट जावन पाटींग गेलो म्हणून आयच्या सुवातेंत आयकता. जेजू चर्चीन आयिल्ले कोणी कंतिश्ट जावन पाटींग गेल्ले आमी आयकना, पूण आज एक तरणाटो पाटींग गेल्ल्या विशयांत आमी आयकता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां देव कितें सांगता तें आयकून आमी कंतिश्ट जावन फाटीं वेचें नाका. युवा जाणें तशेंच आमकां दिल्लें मिसांव तें म्हजें मिसांव न्ही असलें संगती काडून आमी फाटीं वेचें नाका. जुवांवच्या सुवार्तेंत आमकां अशें म्हणटा, 15वो अध्याय वळ 16, हांवें तुमकां विसल्यांत आनी नमल्यांत बरें फळ दिवच्या खातीर आनी तें उरचें तसलें फळ दिवच्या खातीर, उरचें तसलें फळ दिवच्या खातीर आमकां हर एकल्यांक आपणें दिलां. ह्या जाग्याक साबार जाण आयल्यात, साबार जाण येवन आसात, साबार कश्टाले युवा जाण आयल्यात. हांगासर ओकोस रावून मागून गेल्ले मुस्त जाणां आसात. देव तांचे लागीं उलयला, जेजू तांचे लागीं उलयला. आनी ह्या जाग्याक येवन कोणाक डिप्रेशन आसा, कश्ट आसात, आनवार आसात,
पिडा शिडा आसात जिनयेंत सोलवलीं आसात जेजू लागीं उलोवन गेल्ल्या मनशांक जेजू तांचे लागीं उलयला आनी तसलीं मनशां ताळो घेवन फाटीं गेल्लीं संतोशान जियेल्यान आज आमी हर एकलीं संतोशान जियोंक आशेत हांव तर सोम्याचो ताळो आमी आयकून घेवया सुवार्तेंत हांव जेजू कितें आमचे लागीं उलयता तें आमचें कन्न घेवया आनी संतोशाची मनशां आमी जावया आमकां ही जाय अशी कृपा एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया.